इलेक्टेड पंच मेंबर बामणवाड्याचे आणि बामणवाड्यानूच पळयत जाल्यार आयज तुळशीच्या दिवशी विवाह जे आहा व्हडली दिवाळी आमी म्हणटा त्या दिवशी हिंदू धर्माच्या हितून आयज लायट ना. तुमी एज अ पंच मेंबर तुमी कितें म्हणूंक सोदता हेजेर? जस्ट आतां डिपार्टमेंटान वचून येयला की वाडये कितें प्रॉब्लम जाला म्हणून. सो हांवें तांकां सांगलां बेगीन बेगीन रेक्टिफाय करा, कित्याक लोकांक त्रास जाता. कित्याक एवरी टायम आमचो बामणवाडोच सफर जाता. बाकीचे तुमी पळोवंक शकता की दुसऱ्या वाड्यांची लायट आसा आनी आमच्या वाड्यार लायट ना. वाडये आनी आमच्या वाड्यार आनी थोडो फर्नांडीस वाडो मातसो उरला. त्याच प्रमाणे आयज आमी पळयला जी दिवाळी सजयतले पळय ती वायट दिसता की म्हाका सांगा दिवाळी आमी सजयलेली आहा ती दिवाळी पळयत जाल्यार खंय तरी लायटीच्या टॉर्चार इतल्यो घातलेल्यो आहा, डेकोरेशन केल्लें आसा, बट काय ताजो उपयोग जालो ना. कित्याक आतां एक वर जावन गेल्लें आसा की आमकां आतां खातीर आमकां आतां एक स्टेप घेवन आतां आमी आतां लायटी डिपार्टमेंट कित्याक भटजी येयल्लो आसा. भटजी आतां ताकाय सोडून वचूं शकना डिपार्टमेंटान, कित्याक आतां फोन करून सांगला की आतां लायट वाडी एक प्रॉब्लम जाला करता म्हणून सांगलें. ते करूंक ना न्हू न्ही स्टँड बायची जनरेटर हाडटलो. बाबा लायट जर पयलींच गेली जाल्यार आमी तयारी करता न्हू बाबा की जनरेटर हाडून दवरया चल. तर ती तयारी करूंक मेळोंक ना कित्याक एक अर्द्या वरान भटजी येयलो. सो तेका लागून खंय तरी मोबायलाचो सहारो घेवचो पडलो. हय, कित्याक पळय सगल्यांकूच जनरेटर अफोर्ड करूं शकना. सगळे लोक कितें रीच आहाय ना की जे जनरेटर अफोर्ड करूं शकतात जावं कितें. सो ह्या संदर्भात तुम्ही डिपार्टमेंटा कडेन की हेतून लक्ष घालचो की जे आमचो जो सड्या फिडराचेर आहा लायट ती मातशी बेगींतल्या बेगीन आमकां न्याय दिवचो आनी ती परत ती जे शिवोले फिडर आहा आमचो मेन मान्या फिडर तेचेर आमकां परत बेगींतल्या बेगीन हाडचो. कित्याक एवरी टायम आमी ते प्रॉब्लम फेस करता. कमी जाता सड्या फिडराचेर तितलो लोड आसा पळय तो तितलो मायनस जातलो. त्या खातीर आयज जी लायट ना पळय तेजें कारण मेन म्हणजे जी बेगीन येना. जर गेली म्हूण प्रॉब्लम कांय नासता. तेका सोल्युशन आसा की बाबा तेका सर्वीस दिवची आसता. जी आमकां जे हाय टेन्शनाचे स्टाफ आहात पळय ते अजुनूय तुयेंतल्यान येता, इतल्या पयसल्यान येता. सपोज आनी तुवें जर प्रॉब्लम जालो जाल्यार परत ते रिटर्न वयतात आनी आमकां हांगा शिवोलेक आमकां काळोखानूच सोडटा. सो मागता हे डिपार्टमेंटा कडेन आनी आमच्या जे कन्सर्न MLA आसा तेंच्यांनी आमकां आमच्या खातीर एक 4 स्टाफ हांगा रातचो हांगा प्रोवायड करचो स जाल्या उपरांत. कित्याक रातचे प्रोविजन इतलें बॅड जाता की लोकांक लायट नासता. हाय टेन्शनाक सदांच प्रॉब्लम येता शिवोले बिकॉज ऑफ द फिडर. सो मागता डिपार्टमेंटा कडेन की 4 स्टाफ आसा भितर ड्रायव्हर आमकां सदांच आमच्या डिपार्टमेंट हांगा लागीत आसा. बामणवाड्या डिपार्टमेंट आसून आमकां लायट ना. आमकां एक लजेची गजाल कित्याक बामणवाड्याचें डिपार्टमेंट आहा आमचें लायटीचें आनी त्याच वाड्याक लायट नासता. सो मागता डिपार्टमेंटा कडेन बाबा की हाय टेन्शनाचे वायरीचे मनीस 4 जाण हांगा स्टाफ दवरचो आमकां प्रोवायड करचो. लोकांक त्रास दिवचे न्हू. हे एक खूब जाणटी लोक आसा सगल्यांक त्रास जाता. ल्हान ल्हान भुरगीं आसता लायट गेले काय कशें हाल जाता ते आमकां कळटा. आतां निवडून येयलो म्हणटा लायट गेली म्हणटा. आयज लोक जबाब विचारता. एका जर न्याय जर दिवंक पावले ना आमी नाल्यार निवडून येवपाचो फायदो कितें. वॉर्ड मेंबर बाबा तूं कितें करता लायट कित्याक वयता. सो मागता डिपार्टमेंटा कडेन की बाबा हाय टेन्शनाचे 4 स्टाफ आमकां आमच्या वाड्यार ऑफिस आसा. आमचे कितें जर सहमती जाय पंचायती कडसून कितें रेजोल्युशन घेवपाक जाय जाल्यार आमी मदत करपाक तयार आसा. पहिला दिवाळी व्हडली दिवाळी म्हणटा आमी तुळशी लग्न हिंदू धर्मान आनी तुळशी लग्ना दिसा आयज लायट ना. कितें म्हणपाचें तुमकां कितें दिसता ह्या बद्दल आतां म्हाका सांगा. कितें जाता ना आतां चड लोड जाता. ही कन्स्ट्रक्शनां वाडल्या हें वाडलां ते तेंच्यांनी तो लोड तो इन्क्रीज करूंक जाय आसलो न्हू. तो लोड इन्क्रीज जायना म्हणजे तेंच्यांनी लक्ष दिवंक जाय. आतां प्रत्येक एका फ्लॅटने हितून बिल्डिंगेन एक 100-200-150 हें आसता जरा पेट AC आसता आनी ते व्हडले इलेक्ट्रॉनीक इक्विपमेंट व्हडले हाय-फाय आसता न्हू. प्रत्येक हितून ते लोड बी चड जाता त्या कारणान ते अशे प्रॉब्लम जाता अशें म्हाका दिसता. पूण म्हाका सांगा आयज जर लायट ना आतां कमीत कमी आमी 1.5 वर जाले. आयज आमी पळयला बामणवाडो हांगासर तुमी तुळशी विवाह मनयलेले आसा दर वार्षिक प्रमाणे. पूण पळयत जाल्यार खंय तरी लायट ना. तुमकां कशें दिसता. आनी त्याच संदर्भात आयज एक नवी पद्दत कशी सुरवात जाल्यार भशेन दिसना येता की मोबायलाच्या टॉर्चीचेर विवाह जाल्ले आसा तुळशीचे. खूब वर्सांनी कशें जाल्लें आसा. कित्याक हेज्या पयलीं लायट नासली पळय तेन्ना 90 सुमार तेन्ना लायट आसनासली. आतां ह्या फावटी खूब फावटी लायट वयता. कित्याक सगळे जाण म्हणटा सड्यांतलो फिडर फॉल्टी आसा म्हणटा. फक्त सड्यांतलो फिडर फॉल्टी आहा म्हणून सांगता तेन्ना फाटी लायट हेका म्हटलें कितें लॉक शटडावन आसली तेन्ना म्हणल्यार फिडर सारको करपाक करता म्हणून. पूण तेंय करूंक ना हेंच्यांनी. ते बेटे रॉंग मेसेज पास करतात आनी ह्या फावटी लायट सारकीच उडयतात. आनी आतां दिवाळी आसोन दिवाळीक ते लायट ना जाल्यार कितें फायदो सांग पळय. लायटी बरोबर वचपाक काय हांगा लग्न करतले आमी तें सांगा म्हाका. इलेक्ट्रीक बरोबर वयतले थंय कोण आसना. फोन केल्यार फोन बिजी मेळटा तेंचो. कितके फावटी फोन कर सदांच फोन बिजी मेळटा. आमचो पंच मेंबर वचून येयल्लो आसा. कितें
कितें सांगलां कितें वाडये कितें तरी शॉट डावन जाला म्हणून ताका लागून एका वरान येतली लायट म्हणून. आतां पळया लायट एका वरान येता काय 2 वरां येतात, तेंची केन्ना गॅरंटी आसना. 1 वर म्हटल्यार 3 वरां करतात ते. बाकीची सगळी घरां तुळशी लग्न अशी काळोखान काळखान पडटली मोबायलान हें करपाचें.